ह्या घटनेत जवळजवळ आमचे गोंयकार जे आसा तांच्या आमचे जीवनाक ते मुख्य पडले आणि आज ह्याच घटने संदर्भात जे आसा आज सकाळी हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आणि आज ज्या भागांत जी घटना घडली ते आमचे स्थानिक आमदार आसा प्रवीण शेट हांकांय मेळपाक गेल्लो आणि त्या निमित्तान सागर हो आपले भुरगो ह्याच गांवचो वेगळ्या गांवचो तो अंतरलो आसा त्यामुळे ताज्या आवयक मेळपाक गेल्ले अत्यंत म्हणजे खेदजनक अशें म्हणजे ज्या आवयन आपल्या पुताक ज्या कश्टान वाडयले अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीन आणि आज तो धर्जाकट असो पूत जो आसा तो गेल्लो आसा आणि ते एक अर्थान तिजे म्हणजे तिच्या तकले वयल्यान एक छप्परच गेल्लें आसा एक मोठें आबाळ तिजे आयिल्लें आसा तिका मेळपा खातीर म्हणून आमी दोगूय जाण आयिल्ले आणि त्या तरेन ह्या घटनेक म्हणजे जी घडली आणि तातूंतल्यान अनेक जण आमचे भाव जे आसा हॉस्पिटलायज जाल्ले आसा त्यामुळे आमी देवा कडेन मागुया की जे हॉस्पिटलांत आसा की तांकां सगळ्यांक तांकां एक आमी देविकडेच मागुया तेंचें आरोग्य सुदृढ आनी सशक्त जावन ते परत घरा येवचे ही आमी देवा कडेन एक विनंती करुया आणि ज्या तरेन माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या घटने संदर्भातली चौकशी करपाचे आदेश दिल्ले आसा आणि त्याच बरोबर जे संवसारान अंतरले तांच्या संदर्भांची जी संवेदना व्यक्त सरकारान केल्ली आसा आणि त्यामुळे हांवें सगळ्यांनी विनंती केली आसा अशे तरेची घटना आमी की हाजे फुडें गोंयांत तरी केन्नाच घडची न्ही आनी कोणाचेर अशा प्रकारचे आबाळ येवची न्ही ह्या दृश्टीकोनाचें आमकां सगळ्यांक पावल करचें पडटलें आणि त्याच हांव मागत की जे आमचे 3 भाव जे स भाव जे गेले ते तांच्या आत्म्याक शांती मेळुंदी आणि तांच्या घरच्यांक जे आसा न्ही तें सगळें दुख्ख केलपाची ताकद तांकां येवची आणि त्याच बरोबर जे हॉस्पिटलायज आसा ते वेवस्थीत सुखरूप जे आसा न्ही आमी घरा येवची म्हणजे आतां वतलो हांव म्हणजे आतां कांय जाणांक मेळटलो जी मदत एक हांव इतलेंच आयिल्लो की म्हाका परिस्थिती म्हणजे हांव परत सगळ्या कडेन वतलो की जर हांव म्हजे वतीन म्हजे वैयक्तीक मतीन म्हज्या ट्रस्टाच्या मतीन जर एखादी गजाल जर हांव म्हाका करणे शक्य आसत जर लायकली त्या संदर्भातली म्हणजे चाचपणी करतलो आनी ताजेर योग्य निर्णय आमी घेतलो.